सगळ्यांकय दिवाळे परबेचे हार्दिक शुभाशयो. हे दिवाळेक आमी बरी 4 इंग्रेडियंट्स यूज करून एक स्वीट करया. स्वीट म्हळ्यार कसं जालें, दूध पेडो. आमी घरकडे करचे दूध पेड म्हळ्यार कुठले पुरा जनाक खुशी नवे असले इजी रेसिपीसा खातीर तुम्ही मिगेल चॅनल सब्सक्राइब करनी वय म्हणजे पुरा जनाय सब्सक्राइब कराची. हाका कसं पुराय जाय म्हळ्यार दुधा पिट्टी, साखरे पिट्टी. साखर पिट्टी करतनाच हांव हाका 7 घाला आनी तूप. डेकोरेशनाक बदाम की कसले एक दाटच नॉन स्टिक पॅन दवरचें आनी ताका दूध घालचें आनी तूप घालचें आनी ताका लायट खतखत येतना, पण मस्त खतखतेन हाडटाचें ना, जस्ट एक खतखत येवच्या सुरजत म्हणटना दुधा पिट्टी घालची. लम्स फॉर्म जेवच्या सोडूनच ओगी ओगी मिक्स करून घेवचें. तेन्ना हें पातळ पेस्ट अशी जाता. हें सिम्मारी दवरून कोरका हाजी पुराय काम. ते गॅस सिम्मार आसा, नॉन स्टॉप मात्र हात हलयतर राबोवका. अशें काय हें मस्त वेळ चाळू ना, बरी एक 3 जेव्हा 4 मिनिट चळतना आनी तुला ते आमी घाल्लेलें दूध पुराय आटोवन हें सुकें जावन येता. चळतर राबोवका मात्र. पण आतां तिक्क जावन जाल्लें, पण तिक्क जावच्या स्टार्ट जालें तर हें इतें हॉड करूनच म्हळ्यार हॉड करून लायट तांबडसाण येयले कुडले हाजी टेस्ट चेंज जाता. पण आतां करेक्ट तिक्क जालें. आतां हाका आमी साखरे पिट्टी घालया. साखरे पिट्टी घाल्ले कुडले हें चिक्की पातळ जाता. सम मिक्स करून घेवका मात्र. चिक्की पातळ जाल्यार वाडना, वापस एक 2-3 निमिश भितर वापस सुकी जावन येता तें. हाका जाय जाल्यार केसर घाल येता. हांव हांगा 7 घाला म्हूण सांगून हाका केसर घाल न्ही. चिकेची एक 2 चमचे वॉर्म उदकान तुज्या दुदांत केसर 5 निमिश तिंबोवन दवरचें न्ही. हाका घाल्यार जालें केसर पेट जालें तेन्ना. पण हें रेडी जाता आसत. आतां साखरे उद्दा सोडलेले पुरो हाडून जालें. आतां सायड पुरो सोण मदें भितर एक गूळ जेवचें सुरू जालें. इतलें इल्या जाली आमकां तेची केक क्रंची जावका म्हणलें खातीर हांव आनी 1 निमिश वापस चडला. हें एक्चुली अगत्य ना, इतलें पावता. पण आतां जावन गूळ जावन मदें आयलें. आतां हें काणू एक पोळेरार घालून सोडया आमी निवचे खातीर. एक 10 निमिश भितर निवती हें. पण रेडी जातलें. आतां हातान हें स्मूथ करून काडलो न्हू, अशी चपाती पळय गूळ अशी जाता तशें करून घेवचें. लायक करून मरगसून करून घेवचें. आतां एक चूर तूप लावचें. तूप लावन पेड्या शेप दिवचे हाका प्रेस करून आनी हाजे वयरी बदाम की पिस्त की कसले सपूर ग्रेट करून हाजे वयर घालून डेकोरेट करचें. आमगेलो होम मेड पेडा रेडी जाला. खुशी जाता नवें होम मेड पेडा पळयतना. टेस्ट तशीची भारी लायक आसा. कोणाकय दितना आमकां एक प्राऊड दिसता कसं जाल्यार हांवें घरकड केल्लो पेड वो म्हूण सांगून. तशी खातल्यांकय तशीची उसकुसण खातात आनी हें घरकडे केल्लो पेड नवें म्हूण सांगून आनी दी म्हूण खाताची तितलें लायक जाता. तुमी पुरो जनांनी करून पळोवका. ह्यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो वय म्हूण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी बेल आयकॉन ओतिल्यार मिगेले नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां मेळटा. हॅपी दिवाळी. स्टे सेफ.